जाणटेल्यांची एक म्हण आसलेली, निर्लज्जम खंय सदा सुखी. ती गत जाल्लेली आहा बीजेपी गोवाची. विषय आहा हो फेसबुक पोस्ट. पळोवन घेवचो इश्टानो. ते कितें म्हणटात ते वाचया. इंडी अलायन्स लीडर्स गेट्स एक्सपोज्ड बाय द पब्लिक एट अ काँग्रेस इव्हेंट. A villager tells Amit Patkar and Yuri Alemao how Congress ally Vijay Sardesai converted 5 lakh square meter of land. The Indy Alliance is nothing but a gang of corrupt, selfish sharks out to loot Goa, and the common people are openly calling out their scams. विषय कितें काय म्हटल्यार मातशी चवकशी करया. तर विषय फाटल्या दिसांनी काँग्रेस ते त्यांची कसले ते आता यात्रा घेऊन भोंवतात पळय ते आमच्या बिचोले येयलेले डिवचले. थंयसर त्या लोकांचे प्रश्न घेताना एका मनशान उबे रावन सांगले खंय की आमच्या गावान असो असो प्रॉब्लेम आसा आणि सुमारे 5 लाख स्क्वेअर मीटर जागो खंय आता सेटलमेंटान घातला आणि ते डेव्हलप जावपाचो आसा आणि तो 5 लाख जागो खंय सेटलमेंटान विजय सरदेसायन घातला म्हणून. आता तो विजय सरदेसायन घातला काय ना त्याच्या उपरांत सांजचो पळय जाल्यार कारण विजय सरदेसायनूय क्लॅरिफिकेशन आपल्या सायडींतल्यान दिला की आपूण तशें काय करूंक ना म्हणून. आमी मातशी फाटल्यान बिचोले चवकशी केली की कितें विशय कितें तो समजया म्हणून. तो जो मनीस आसलोलो तो सरवण कारापूर पंचायत एरियांतल्यान येता. स्पेसिफिकली तेजो कन्सर्न आसलोलो तो कारापूर गांवचो. तेजो विषय आसलोलो अबाउट वॉटर बॉडी की कशें थंयसर झरीचो जागो आसा थंयसर आता सरकारान डेव्हलपमेंट परमीट केला म्हणून. आणि हो एक्चुअली विषय लिमिटेड टू कारापूर नाय बी. पूण तेणी जो आंकडो सांगलो पळय 5 लाख स्क्वेअर मिटराचो आणि कारापूर गांव तो प्रोजेक्ट एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार लोजाचो. आणि तो 5 लाख न्हू आता 5.5 लाखार पावलेलो आहा तो प्रोजेक्ट येता कारापूर गांवान तो लोजाचो. आणि तो प्रोजेक्ट हाडटा ब्रोकर मिनिस्टर जो अजून बीजेपीन आसा विश्वजीत राणे. सो जेन्ना तुम्ही आता कन्वर्जन आणि हे ते करून जो गजाली सांगता पळय ते पोस्टान ते मातशे कोणाक लागू जाता ते पळया. आणि कॉमन मॅन हांगासर चर्च स्क्वेअरा कडेन प्रोटेस्ट घेवन गेले TCPर प्रोटेस्ट घेवन गेले ते मातशे याद करा. आणि ते आसलेले लँड कन्वर्जनाक लागूनूच. अरे इतली निर्लज्जपणा बरोबर न्हू रे बीजेपी वाल्यांक सांगता. आणि जर तो पोस्ट काय कॉमन मॅनाक नाचलेलो आणि त्या ग्रुपार जर सबस्क्रायबर पळयत जाल्यार सगळे बीजेपीचे झेंडे घेवन नाचता तेच दिसता चडशे. आणि ते पोस्टाक लायक बीन केला ते पळया शेअर बीन केला ते हे पळोवन अशें दिसपाक लागलेले आहा आता की बीजेपीन रिक्रुटमेंटाचे जे क्रायटेरियाज आसा ते फक्त 2च आसा. एक तांकां व्हाईट कॉलर करप्शन करपाक जमपाक जाय मागीर बीजेपीन हाय प्रोफायल प्रोफायल मेळटा जॉब डिस्क्रिप्शन्स जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आणि दुसरी क्रायटेरिया मूर्ख आसले पुरो. ते जे पोस्टाक आता ज्या लोकांनी लायक मारला पळय हांव तेंचे विचार करून हांसपाक येता की जे धडधडीत दिसा धवळा फक्त जागे कन्वर्ट करून विकतात टू एन एक्सटेंड 200,000 रुपयाचे 200 रुपया घेतात आणि कोट्यांनी लुकसाण करतात सरकारी तिजोरीक. ते लँड कन्वर्जनाचे हवे पोस्ट घालतात आणि लोकांक खरप म्हणतात. लँड शाक्स हवे तुमच्याकडे पाहला. करप्शनाच्यो गजाली दिगंबर कामात मायनिंग स्कॅमान लुटले बिटले म्हणून त्याक तुमच्या माणयेर येवन बसलेलो आहा. मोबीन गुदिनक तर चोर बीन म्हणून मोकळे जाल्लेले. तुम्ही आयज तो सारको थंयसर नंबर 3 मिनिस्टर जावन बसलेलो आहा बीजेपीन. तुम्ही ऑफिशियली ते बीजेपीचे जे बी आहा पळय ते भ्रष्टाचारी जनता पार्टी करून सोडलेले आहा. आणि इतले सगळे असताना तुमकां अशे पोस्ट घालपाक धाडस येता हेजो अर्थ तर इतलेच समजपाचे की तुमचे फॉलोअर्स जे आसा पळय बीजेपी वाले ते मूर्खापेक्षा आनी कमी आहा अशें दिसना आता. आणि ते बीन लायक करता ते पळय. अरे 5 लाख हायकोर्टान ते पळय 17(2) जो कायदो हाडलेलो ह्या बीजेपी गव्हर्नमेंटान आणि त्या ब्रोकर मिनिस्टरान तो स्ट्रायक डावन केलो. तेजोच लँड एरिया जाताली 25 लाख 5 पटीन. ते पोस्टान मेन्शन केला पळय त्याच्यापेक्षा 5 पटीन जाताली ती एरिया.
तशेंच ओडीपी जे ते कळंगूट काळनोळे आणि पर्रा हरपोरा नागवाची ओडीपी स्ट्राईक डाऊन केलेली आहा पळय हायकोर्टान, तितून आनी तुमचे घोळ आसलेले थंय जाग्यांचेच विषय. आणि इतले घोळ करून वयल्यान तुमकां खंयच्यान धाडस येता असले पोस्ट घालपाक. म्हटले बीजेपीन अक्षरशः ठरयल्लेले आसा की गोंयकार मूर्ख, आणि हे पोस्ट घालून आणि ते पोस्ट लाईक करून त्या लोकांनी प्रूव्हय केल्लेले आहा की गोंयकारांक फक्त मूर्खांच्याच कॅटेगरीन काडप. आणि बीजेपी करता ते एक्चुअली तशें करता की गोंयकारांक मूर्खांच्या कॅटेगरीन तेंच्यांनी काडलेले आहा. आणि सत्ता भोगता, महत्वाची सत्ता भोगता मूर्खांचेर राज्य करून. आणि कोण मूर्ख? आमी गोंयकार सगळे आता हेंकां परत परत निवडून हाडटा म्हणून. सो हो व्हिडिओ काडपाचें खाशेलें कारण म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक नजरेन येवपाक जाय की कशें तुमकां मूर्खान काडटा, हेंचे कशे धंदे चलत आसा, आणि कशे करप करून लोकांक टॅग करता आणि मागीर बीजेपीन रिक्रूट करता. आणि ते बीन हाय प्रोफायलाचे रिक्रूट करता. आणि जे मूर्ख लोक आहा तेंचे सकयल्या प्रोफायलूय न्हू, फक्त झेंडे घेवन नाचपाक हांगासर बॅनरां लावपाक बीन तसल्या कामाक लागून. सो आता गोंयकारांनी स्वताक मूर्ख म्हणून ठरोवपाचे काय हेंकां सांगून दिवपाचे की आमी मूर्ख न्हू म्हणून, ते आता आमच्या हातीन आहा. आणि ते जर ठरयतले जाल्यार विचार करपाची गरज आहा. आमी सगळे जाण मेळोन विचार करया.